राज्यातल्या बेपत्ता झाल्या मनशांच्या प्रकरणात एक व्हडली घडणूक उजवाडाक आयल्या। गुन्यांव फाट्याचे इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमाच्या शिटूक आणि विश्लेषणात्मक कारवाईक लागून फकत 2 सप्तकात 18 बेपत्ता जाल्ले व्यक्ती मेळ्ळ्यात। प्रिझमान परतून एक फावट दुसऱ्या सप्तकातच 10 जाणांक सुरक्षीतपणान सोदून काढून आपली कार्यक्षमताय सिद्ध केल्या। ही कृती नेमकी कशी जाली पळयात हो खाशेलो अहवाल। राज्यभरातल्या बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणाचे विश्लेषण करपी गुन्यांव फाट्याच्या इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमच्या अंतर्गत दुसऱ्या सप्तकात आनीक 10 लोकांचो सोद लायला। फोंडा, कुडचडे, केपे, पणजी, अंजुना, मांद्रे आनी वेर्णा हांच्या प्रकरणांनी तंत्रीक तपास आनी थेट संपर्कांतल्यान सुरक्षीत सांपडले। चडशा प्रकरणांनी वैयक्तीक कारणांक लागून वा व्यक्ती घर सोडून गेल्ल्याचे उक्ताडार आयला। त्याच खातीर अपहरणाचे पुरावे मेळूंक ना। 2 सप्तकात प्रिझमान वट्ट 18 जाणांचो सोद घेवन प्रभावी कारवाय करपाची छाप निर्माण केल्या, अशी माहिती गुन्यांव शाखा अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।